कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। शुक्रारा म्हापशागिरी महामार्गार एका वेगान येवपी गाडयेन रस्त्यार चलपी खेचराक धपको दिल्लो। हे धपक्यात ते खेचर सामके गंभीर जखमी जाल्ले। ताचेर सद्याक शिवोले एका जनावरांच्या क्लिनिकात उपचार चालू आसात। हे घडणुके उपरांत शुक्रारा सांजे उसरा उत्तर गोंय प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स जिल्लो सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांनी खेचराचे मालकाड म्हापशे पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली। प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स ऍक्ट खाला या अनवळखी मनशा आड कागाळ केल्या। what has happened today is आमकां कॉल आयलो की तो म्यूल आसा म्हणजे ते घोडे आणि गाढवाचो क्रॉस ब्रीड आसता। ओके, खच्चर म्हणटात ताका। सो त्या म्यूलाचो ॲक्सिडेंट जाला म्हणून सो इमिडिएटली आमची एनिमल हजबंड्री डॉक्टर थंय पावली, वेटनरी ऑफिसर, आणि ऑन सायट ताजे ट्रिटमेंट बी करून सद्या ताका अतुल सरिना कडेन वेगान धाडिल्लो आसा। ओके, थंय ताजो ट्रिटमेंट चलता आणि आमी ओनराचेर फॉर नेग्लिजन्स केस घातल्या। ओके, वी आर हियर एट द म्हापसा पुलीस स्टेशन अँड वी हॅव रजिस्टर्ड अ केस अगेन्स्ट द ओनर फॉर निग्लेक्ट अँड PIन आमकां अश्युरन्स दिला की ते FIR घालतले आणि फुडें जे कितें प्रोसिडींग्स आसा केसीचे ते ताचेर काम करतले म्हणून। Right now we have given to file a complaint against PCA Act Rule 3 and BNS Bharat Nyaya Sanhita 325 because for maiming and killing them. Yes. So normally this horses are not from here. They are brought from the migrants. The outer state. Yeah, the outer states. So that's the reason. Now we'll give you another information once the FIR is filed. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोटीकर।